एझेकिएल कोवळ्याचें दिसणें चॅप्टर 2 ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता तुज्या पांयांचेर उबो राव. तुजे लागीं हांव उलोवंक सोदतां आनी तो म्हजे लागीं उलयता आसतना सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे भितर येवन रिगलो. ताणें म्हाका म्हज्या पांयांचेर उबो केलो आनी तो म्हजे लागीं उलयतालो तें हांवें आयकलें. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता हांव तुका इस्रायेलकारां थंय धाडटां. फितुरी करून तीं म्हजेर कोलपोल्यांत. तांच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच आनी तांणी आयज मेरेन म्हजेर आडकूट केल्या. तांच्यो पूत धुवो आपल्याच वाड्याच्यो आनी दारून काळजाच्यो जाल्यात देखून तांचेशी हांव तुका धाडटां. तूं तांकां म्हणटलोय, सर्वेस्पर देव अशें सांगता. तीं आयकूं वो ना आयकूं, तांचे मोदें एक प्रवादी आसलो म्हूण तांकां गमून येतोलें. आनी तूं मनशाच्या पुता तांची आनी तांच्या उतरांची भिरांत धरूं नाका. कांट्या कुंट्या मोदें आजुनूय आनी विचवांचेर बसलोलो आसुनूय आनी विचवांचेर बसलोलो आसुनूय तूं भिवूं नाका. तांच्या उतरांक भिवूं नाका, तांची तोंडां पळोवंक आंकांतू नाका. कित्याक तीं एक फितुरांचें घोराणें. तीं आयकूं वो ना आयकूं, तूं म्हजीं उतरां तांकां सांगतलोय. तीं एक फितुरांचें घोराणें म्हूण उगडास दवर. पूण तूं मनशाच्या पुता हांव तुका सांगता तें आयकून घे. त्या फितूर घोराण्या परी तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दितां तें खा. आनी हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलें जाल्यार म्हजे वाटेन पाटलायल्लो एक हात आसलो आनी तो एक कवळो धरून आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचे फुडल्यान आनी फाटल्यान बरयल्लें आसलें आनी ताचेर बरयल्लें आसलें तें अशें: विलाप, मोन्नां गितां आनी पिणगोळणी. देवाचें उतर हें.